नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। जुलै 16 तारखेक मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा उत्तर कन्नड जिल्ह्याक येवची शक्यता आशिल्ल्यान सगळ्या खात्यान गरजेची तयारी करून घेवंक जाय अशें जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका M हेमी सांगले। सोमाराक जिल्हाधिकारी कचेरी सभांगणात मुख्यमंत्री येवचे बद्दल पूर्व तयारीची सभा जाली। मुख्यमंत्री जिल्ह्यात येईल तेन्ना कसली बी चूक जावं नजो अशें प्रोटोकॉला प्रकार सगळी व्यवस्थित जावं जाय। पोलीस बंदोबस्त बी सारकी जावं जाय। PWD खात्यान सीबड अधिकारी बरा उलोवन घेवन हेलिपॅडाची व्यवस्था करून घेवंक जाय। सगळे IB स्वच्छ दवरूंक जाय। सगळे खात्याचे संबंधित प्रगती माहिती सोमाराक भितर दिवूंक जाय। 1 करोडापेक्षा जास्त रुपयाचे अनुदानाचे काम उरल्यार उद्घाटन किंवा जमणीची पुजा करची उरल्यार पयलेच माहिती दिया अशें जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका M हेमी सांगले। कोरोना अनलॉक नंतर उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येवची प्रवासी लोकांची संख्या वाडतेत आसा। तशेंच समुद्र किनारपट्टी भागात प्रवासी भरतेत आसात। जाल्यार जिल्ह्यात सतत पावस पडते आशिल्ल्यान समुद्र बी रौद्र नर्तन करते आसा। पण समुद्र किनारेचेर येयल्या प्रवाशाक माहिती दिवचे किंवा रक्षण करचे कोणूच ना आशिल्ल्यान प्रवासी लोकांल्या जिवाक त्रास जाते आसा। कोरोना लॉकडाऊन आशिल्ल्यान घरात बसून पाय धरिल्ले जाल्ले लोकांक आतां अनलॉक जाल्या नंतर प्रवासी स्थळाकात वयचे मन करते आसा। प्रवासी स्थळ आशिल्ल्यानूच नाव गाजिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आता झर आणि समुद्र किनार पळोवंक प्रवासी लोकांलो पंगड येते आसा। कारवारचे रवींद्रनाथ टागोर बीच, मुर्डेश्वर, गोकर्ण, होन्नावर असे सगळे प्रवासी स्थळ पळोवंक अलग अलग जिल्ह्याच्यान अलग अलग राज्याच्यान प्रवासी येतेत आसात। समुद्राच्या पाळ्याबद्दल समुद्राच्या उदकाबद्दल माहिती ना आशिल्ले थोडे प्रवासी उदक पळयतरीत उदकात उतरतात। तेजेन जिल्ह्याच्या समुद्र किनार भागात लाईफगार्ड ना आशिल्ल्यान जीवहानी घडतेत आसा। पहिले जिल्ह्याच्या प्रवासी स्थळ समुद्र किनारेचेर लाईफगार्ड उरताले, पण आता कोण बी ना। पोलीस येवन प्रवासी लोकांक उदकात उतर नाका म्हण सांगल्यार बी पोलीस गेले नंतर लोक परत उदकात उतरतात। असे कितलेशे प्रवासी लोक समुद्रा उदकात बुडून मरण पावलात। जिल्हा प्रशासनान समुद्र किनार भागात लाईफगार्ड नेमणूक करून प्रवासी लोकांले जीव वाचेचे काम करू जाय असे स्थानिक लोक मागणी करते आसात। घरात बेकार बसून घेवन रावचे वाट्याक खंय तरी कामाक वच म्हणून घेवन सांगिल्ल्या ल्हान भावाक व्हड भावान खून केल्ली घटना होन्नावर शहराच्या चर्च रस्त्या लागीं घडली। व्हड भाव खंय बी कामाक वचनासतना घरात बेकार बसून दिवस काडता म्हणून घेवन ल्हान भावान ताका कामाक वच म्हणून घेवन सांगले। ह्या विशया संबंद दोनी भावां मदीं वाद जालो। हेजे पयले बी ह्या विशया संबंद दोगी लोकांक झगड जाती रावताले। जाल्यार आयताराक सुरू जाल्लो हेमगेले झगडे अखेर एक खुनाचेर थांबले। 23 वर्स वयाचो ल्हान भाव अर्जुन शंकर मेस्ता हेगेलो खून जालो। व्हड भाव कृष्णा शंकर मेस्ता हेणी ल्हान भावालोच खून केल्लो जावन आसतो। ल्हान भावाक खून करून घेवन चादरात धापून दवरलो आनी घरादाराक चावी घालन ना जालो। हॉटेलांत काम करूंक गेल्ली आवय रात्रीन घराक येवन येयल्यार चावी आशिल्ली पळोवन खूब वेळ घरा भायर बसून रावली। नंतर स्थानीक लोकांक आपोवन दार फोडले तेन्ना ल्हान पुताले मडे पळोवन आवय बेशूद पडली। ह्या प्रकरणा संबंद होन्नावर पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दर्ज जाला। कोरोना सेकंड वेव वचून आता थर्ड वेव येतेत आसा। खंयची भुरगीं कुपोशीत उरून शक्ती उरना तसले भुरग्याक पयले ह्या रोगाची लक्षण दिसतली। सगळ्या आवयन जागृत रावूंक जाय। 3 म्हयने भुरग्याक घरांतल्यान भायर सोडनासतना घरातच दवरल्यार कोरोना थर्ड वेव बी आमी जिखूं शकतात अशें ल्हान भुरग्याले तज्ञ डॉक्टर श्रीशैल मादण्णनवर हेमी सांगले। VR देशपांडे मेमोरियल ट्रस्ट, महिला आणि बाल कल्याण खातो आणि आरोग्य खात्याच्या आश्रयात सोमाराक जोडा तालुक्याच्या दवाखान्यात कुपोषित भुरग्याक मोफत तपासण आणि कुपोषित किट वितरण ह्या कार्यक्रमात उलयले डॉक्टर श्रीशैल मादण्णनवर ल्हान भुरग्याली काळजी आता घेवकूच जाय। आवय बापायन भुरग्याल्या आरोग्या बद्दल विचार करूंक जाय आनी तांकां सांबाळून घेवंक जाय आनी 3 म्हयने भुरग्याक घरांतल्यान भायर धाडनासतना जर तर रावत आमी
कोरोनाची थर्ड वेव्ह बी जिखतले असे तेमी सांगले. ह्या कार्यक्रमात 140 पेक्षा जास्त भुरग्याले आरोग्य तपासण केले आणि तेंचे 16 भुरग्याक किट वितरण केले. कारवार तालुक्याच्या हणकोण ग्रामाचे निवासी निवृत्त सैनिक दत्ता एन कोळंबकर हेमगेले जुलै 1 तारखेक निधन झाले. इंडियन आर्मीत 24 वर्ष सेवा कन नाईक सुभेदार हुद्द्याच्यान निवृत्त जाल्ले हेमी 4 लढाईत भाग घेयले. 1965 आणि 1971 सालात जाल्ल्या पाकिस्तान विरुद्धाच्या लढाईत तसेच 1962 आणि 1967 सालात जाल्ल्या चायना विरुद्ध लढाईत नाईक सुभेदार दत्ता एन कोळंबकर हेमी भाग घेयले. हेमगेल पराक्रमाक त्यांना हेमका खूब इतले मेडल बी मेळ्ळात. आर्मीच्यान रिटायर्ड जावन स्वग्रामात येवन आशिल्ले दत्ता एन कोळंबकर हेमी सगळे लोकांले आवडीचे जावन आशिल्ले. प्रेमळ आणि हसमुखी चेहऱ्यान सगळ्या कडेन उलयताले आणि ल्हान भुरग्याक नोकरी किंवा उद्योगा बद्दल बरो सल्लो बी दिताले. हेमगेल्या निधनाक खूब लोकांन शोक व्यक्त केला आणि हेमगेल कुटुंबाक दुःख सहन करची ताकद देव दिवं अशें प्रार्थना बी केला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 32 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 3, अंकोला 4, कुमटा 6, होन्नावर 3, भटकळ 6, यल्लापूर 3, मुंडगोड 4, हळयाळ 3 केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 52,241 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 51,161 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 367 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत कोरोना पायान उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 712 लोकांले मरण झाला. आयच्यातल्यात न्यूज मुखाल्ले दिसा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.